खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोड्डा स्टेडियमाक मंगळारा सकाळी अचकीत भेट दिली। या वेळार मैदानाचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान तो चाळवलो। कोच वेळार येवंक नाशिल्ल्यान कोचाचे सस्पेंड करपाचो आदेशूय तांणी दिलो। मैदानाचे साधन सुविधेची जतनाय घेवपाक नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष कामार ना म्हण गोविंद गावडेन अधिकाऱ्यांचेरूय फोग काडलो। फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयच्या खेळा मळाचे रोड मॅप तयार करपाचो आदेशूय आपणे अधिकाऱ्याक दिला अशी माहिती या वेळार गोविंद गावडेन दिल्या। या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर आज म्हाका आढळलेले आसात। एक म्हणल्यार सातत्यान आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द टायम। बरेचशे कोचीस अजून पर्यंत टायमाचेर ना। आय हॅड गिवन अ इन्स्ट्रक्शन, आय हॅड गिवन अ डायरेक्शन टू द डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग की जो कोण टायमार आज पावना। आणि आय हॅव इंटरॅक्टेड विथ जे भुरगे जे एक्सरसाइज करपाक येतात, ते भुरगे हांगसर प्रॅक्टीस करपाक येतात, तांचे कडेन हांवें इंटरॅक्शन केल्लें आसात। त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे जे काही गोष्टी लेट कमर्स आयिल्ले आसात तांकां हांवें सस्पेंड करपाचे पयलीं ऑर्डर दिल्ली आसा। दुसरी गोष्ट, एनवायरमेंट जर आमकां क्रिएट जर करपाक जाय स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जाल्यार तुका क्लिनलीनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। हें सामकें शेबी जाल्लें आसा आनी त्या संदर्भान जो स्पोर्ट्स मॅनेजर जो कॉम्प्लेक्साचो मॅनेजर आसा ताका हांवें सांगिल्लें आसा। तिसरी अत्यंत म्हत्वाची गोष्ट आसा की आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर भरपूर आसा पूण मेंटेनन्स ना, ते सगळे पाड घालून दवरलेले आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान फॉर एग्जाम्पल आमी एक स्विमींग जो पूल जो आसा त्या स्विमींग पुलाचे 8 दिसां भितर काम करपाची इन्स्ट्रक्शन हांवें दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे जी कितें फॉर्मेलिटीज आमकां करपाक जाय ती फॉर्मेलिटी आमी करून हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें जें आसा तें अशेंच पाड पडिल्लें आसा, पयलीं पाडांक उडिल्लें आसात, ते आज मुखार रिनोवेट करून ताका परत एक फायन टचअप दिवन मुखार व्हरपाचो एक जबाबदारी हांवें घेतिल्ली आसा आनी अशे तरेचे डायरेक्शन्स हांवें आज जो आमचे SAGचे इंजिनियरींग सेक्शन जें आसा ताका दिल्लें आसा।